रगाडा न्हंयतले बेकायदेशीर रेंवेच्या उत्खनना आड घाल्ले जनहीत याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक उजरावन काढल्यात। रानां आनी अभयारण्य संरक्षीत वाठारांतले रगाडा न्हंयत बेकायदेशीर खडी आनी रेंवेचे उत्खनन जालेच कशे, संबंधीत रान महसूल पोलीस आनी खण खात्याचे अधिकारी करताले कितें असो प्रश्नूय कोर्टान केला। रगाडा न्हंयतले हे बेकायदेशीर रेंव उत्खननांचेर जे सरकारी अधिकारी ओग्गी रावले त्या सगळ्यांचेर कारवायेचो 4 म्हयन्यां भितर अहवाल दियात असो आदेश दितना राज्यांतले बेकायदेशीर रेंव आनी चिरे खणींचेर आळाबंद हाडपा खातीर एक्शन प्लॅन्यूय सादर करपाचे आदेश कोर्टान दिला। धारबांदोडा हांगासर आशिल्ल्या रगाडा न्हंयत बेकायदेशीर रेंव उत्खनन जाता म्हणून 2019 जनहित याचिका दाखल केली। त्या जनहित याचिकेचेर सुनावणी जाल्ली आसा आनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान सरकारान अक्षरशः उजरावन काडलेले आसा। त्यांचे अशें उच्च न्यायालयान अशें विचारले की संबंधित अधिकाऱ्यांक खबर नासतना हे उत्खनन जालेच कशें आनी हे जे रेंव उत्खनन बेकायदेशीर रेंव उत्खनन जाले ते उत्खनन जावन त्यांनी रान आनी वाठाराचे संरक्षीत जागे म्हणून त्यांनी दवरले कशें, ह्या बाबतची माहिती संबंधित पुलीस वन अधिकारी किंवा संबंधित खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ना कशी असे वेगवेगळे प्रश्न विचारीत सरकाराक कोर्टान उजरावन काढले। तसेच कोर्टान असे आदेश दिले गोयच्या मुख्य सचिवाक की ह्या बाबतची सगळी चौकशी सखोल चौकशी करून आणि संबंधित अधिकारी जे असतात त्या संबंधित अधिकाऱ्यांचेर कारवाई करून त्याचो अहवाल जो आसा तो येत्या 4 म्हयन्यां भितून कोर्टा फुड्यान सादर करचो आणि अशी बेकायदेशीर रेंव उत्खनन परत जावचे न्हू किंवा असे बेकायदेशीर प्रकार घडचे न्हू ह्या खातीर कितें एक्शन प्लॅन घेतला होय कोर्टा फुड्यान सादर करचो अशें कोर्टान मुख्य सचिवाक सांगलेले आसा। त्याच बरोबर जे अधिकारी असतात खाण अधिकारी पोलीस किंवा वन अधिकारी जे असतात त्यांची जबाबदारी त्यांना वाटून दिवच्यो, कारण अशा प्रकारचे परत बेकायदेशीर रेंव उत्खनन घडचे न्हू। जोपर्यंत ही जनहित याचिका येवंक नासली तोपर्यंत ह्या पयलीं जाल्लेल्या खाण बेकायदेशीर खाण उत्खननाचेर जापसालदारकी कित्याक करूंक ना होय प्रश्न कोर्टान विचारलेलो आसा आनी ह्या सगळ्या प्रकरणाचो अहवाल 4 म्हयन्यां भितून कोर्टान मागलेलो आसा। ती फुडली सुनावणी जी आसा ती 7 सप्टेंबर ह्या दिसा आसा आनी ह्या सुनावणीची कितें जातलें याची अपडेट आमी तुमच्या फुडें घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक TV।